तुमन दौरिल्ल्या वेगवेगळ्या योजनेचे पैसे चौथ दिवाळी आयली काय फारीक करपाचो सरकारचो प्रेशर सदांच आसता। खर्च येणावळीचे गणित सारखे बसूंक नाशिल्ल्यान गोयच्या सगळ्याच योजनेचे पैसे 2-1 महिने तरी पेंडिंग उरता। आता येता ते चौथी पयली सरकाराक हात मेकळे करूंक सुमार 150 कोटी तरी जायच। गृह आधार योजनेचे 2 महिन्याचे पैसे पेंडिंग आसा। महिन्याक 20 कोटी रुपयाच्या कोतार चौथीकडे 40 कोटी जाय। डीडीएसच्या सगळ्या योजनेक म्हयन्याक सुमार 30 कोटी लागता। 2 महिन्याचे पैसे फारीक करपाक 60 कोटी जाय। शेतां, गोरवां राखण, तारवटी आणि हेर सगळ्यांचे पैसे फारीक करपाक जाय सुमार 50 कोटी। सगळे मिळून चौथी पयली सरकाराक 150 कोटी रुपया योजनेचे पयली क्लियर करपाक जाय। तरी चौथ 19 तारखेर आशिल्ल्यान ॲडव्हान्स पगार आसचो ना। नाजाल्यार पगार आणि पेन्शनीचे मिळून 600 कोटी एकदम भायर काडचे पडटा आशिल्ले। मजगती फाटल्याच सप्तकात सरकाराक सिक्युरिटी बॉन्डाचेर 100 कोटींचे रीण काडचे पडिल्ले। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।